बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे असो. मोगाळ भाव भयणीनो, जुदाची वार्षिक परब ऑक्टोबराच्या 28 तारखेर व्हडा दाबाजान संभ्रमूंक आमी तयाराय करन आसाव आनी फकत 10 दीस मात्र उरल्यात आनी ह्या फेस्ताक तयाराय जावन 9 दिसाचे नोवेन संगतास कुंपरेचो आयतार बेस्प सामुहीक काजर आनी विविध कार्यक्रमां आमच्या पुणशेतांत मांडून हाडल्यांत आनी ह्या 9 दिसांच्या नोवेना वेळार कुंपरीच्या आयतारा आनी व्हडल्या फेस्ता वेळार आमी नियाळसो विशय जावन आसा समुदाय. हे वर्स समुदायाचें वर्स म्हणून परगटलां आसता आमी फुडल्या दिसांनी समुदाया विशयांत नियाळ करता आसतना आज प्रत्येक जावन आमिसाच्या आराधना वेळार आमी समुदाय म्हळ्यार कितें आनी समुदायाची गरज कितें आनी आमी समुदायांत कशे वांटिले जावयेत ह्या विशयांत आमी जाणा जावया. तवळ मुखल्या दिसांनी समुदाया विशयांत आमकां सडीत जाणवाय जोडूंक आमकां आदार जाता. देखून मोगाचेनो ह्या समुदायाच्या वर्सा आमी समुदायांत सडीत रितीन एकवटीत जावन वाड्या जमतीक आजार जावन आमची फिरगस कुटुंब बळवंत करूंक आमिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन देवाचो आदार आमी मागया. हेची शुभ अर्थ आमकां सांगता आमी फकत बायल्यान नितळ आसल्यार पावना, मागार आमचे अंतस्करण नितळ आसूंक जाय. देखून आमच्या अंतस्करणाची जडती आमी करया. खंयसर चुकून पडल्या ते आमी उडासा काडून देवा लागचे बक्षाणे मागया. नितळ काळजान नितळ मोनान हे पवित्र बलिदान भेटोवंक आमची काळजां मोना आतां आमी आयती करया. आमच्या पातकांची दूख धरण सगळ्यात आमी म्हणया. हांव पातकी सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धोरणांनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. ह्या बद्दल भगेवन सुद्दां सांगपा म्हणये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता हांव. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानता तसल्यो करण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे अत्रेग आनी सदां त्यो शेवटा पावूंक आमकां कृपा दे. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं थोकरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकमणा जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव सुवार्थेक लजना, कित्याक सतमांदलेल्या प्रति एकल्याक पयलें सुदैवांक तशेंच हेरांकी तारण दितेली देवाची सकत्ती. कित्याक सुरतावन अखेर पर्यंत बावर्ता मारिफात देवाची नीत मनशाक कशी लाभता तें हे सुवार्ते वरवीं उगडापें केलां. जशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा,
नितीवंत मनीस भवर्ता मारिफात जियोंक पावतलो. पूण आपल्या खोटेपणा वरवीं सत परगट जाय नासलेले बरी आडवरतल्या देवबिरान नासलेल्या मनशांच्या सर खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गीन तावन देंवन आयलोलो आतां दिसून येता. कित्याक देवा विशयान मनशांनी समजून घेवंक कितें साध्य आसा तें सगळें तांच्या दोळ्यांक स्पश्ट दिसता आनी तें देवानच तांकां स्पश्ट कळीत जायशें केलां. संवसार रचलेल्या लगायत देवाचे अदृश्य गुण म्हणजे ताची सस्नीक पदवी आनी देवपण ताणें रचलेल्या वस्तूंनी मनशांच्या गिन्यानाच्या दोळ्यां दिश्टीक पडटात. तशें जाल्ल्यान कसलेंच नीब दिवंक तांकां आस्पद ना. देवाक ते वळखतले जाल्यारय तो देव म्हूण ताका फावो तो मान दिवंक वा अर्गां दिवंक तांणी इन्कार केलें. तशें जाल्ल्यान सर तांचें चिंतप व्यर्थ जालें आनी तांच्यो दाड्यो मती अंधकारान भरल्यो. आपुणूच बुद्धवंत म्हूण लेखतले ते निजाकी पिशे जावंक पावले. तांणी अमर देवाची महिमा विनाशी मनशांच्या सुकण्यांच्या मनसतींच्या आनी जीवदाळींच्या रुपण्यांनी बदलून घेतली. ह्या तांच्या पिशेपणाक लागून तांच्या काळजाच्या बुरश्या वंदवण्या आदीन देवान तांकां सोडल्यान. अशें एकामेका मान होगडोवंक कारण जातात तसल्यो करण्यो ते आदरूंक पावले. देवा विशयांतलें सत तांणी फट म्हूण काडलें. रचणाऱ्या बदलाक तांणी रचनेक आराधन करून तिची सेवा केली. ताका स्तुती फावो सदांकाल. आमेन. देवाचें उतर हें. सौम्य आत्मिक जीवी दिता तुझी पुत्रा सौम्य जिणे तू स्वार्थातात. तुझी पुत्रा सौम्य आत्मिक जीवी दिता तुझी पुत्रा सौम्य जिणे तू स्वार्थातात. सर्वेच पोराचे दमशात जीवा
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसा. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजूचे उलोवन जाताच एक फारिजेवान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो. तो भितर सरन जेवणाक बसलो. पूण जेवणा आदीं आपले हात पाय धुयनासतना जेजू पंक्तीर बसलेलो पळोवन तो फारिजेव विस्मीत जालो. देखून सोमी ताका सांगी लागलो, पळया तुमी फारिजेव तुमची कोपां आनी ताटां भायल्यान नितळ करतात, पूण भितरल्यान तुमचे अंतस्करण लुटीन आनी स्वार्थान भरलां. बूद नातलेल्यानो, भायली कूस केल्ल्यानच भितरली कूस केल्या न्हय. देखून तुमचे लागीं कितें आसा तें तुमी दान धर्म करा, तवळ सगळी तुमकां नितळ जातलें. देवाचे उतर ये. वखणी तुका क्रिस्ता. भावा बहिणीनो आनी सांजुदाच्या भक्तिकानो, आमी खंयची वस्त मोलाक घेता आसतना आमी त्या वस्तूची भायली सोबाय तशेंच वस्तू भितर कितें आटापूण आसा ह्या दोन संगतीक आमी गमान दिता. दाखल्याक सांगचें तर मोबायल नवे काण घेवचे. आतां दिपावळी आयले, विविध ऑफर्स आसात. फ्लिपकार्टार जावंक पुरो, अमेझॉनार जावंक पुरो, दुसरे ऑफर्स आसात. थोडी मन करतात उण्या मोलाक मेळ्ळ्यार मोबायल कित्याक सोडिचे. आनी मोबायल नवे काण घेता आसतना साडावो जावन आमी भायल्या सोबायेच्या की चडीच जावन मोबायला भितर कितें आसा ताका चड गमान दिता. ते मोबायल कितल्या मोलाचे, त्या मोबायलांत बॅटरी पावर कितले आसा, मोबायलाचे स्पीड कसो आसा, मोबायलाचे वर्शन लेटेस्ट गी पोरणे गी, तशेंच ताची कॅमेरा क्वालिटी कशी आसा, सेल्फी बरी येता गी, आनी व्हिडिओ आनी इंटरनेट ब्रावज करूंक बरें आसा गी. मोबायला भितरल्या संगतीक आमी चडीत गमान दिता. आनी थोड्यांक मोबायल नवे काण घेवचे व्हडलें टेन्शन. म्हळ्यार एका वर्तू एक बरें आसा, एकांत अनेक रितीचे फीचर्स नवे नवे फीचर्स आसा, आनी लेटेस्ट मोबायल काण घेवंक म्हूण बाकी दवरतात, मागीर मोबायल काडूंक शकनात. चिंतया आमी एक नवी गाडी मोला घेता, जावंक पुरो कार वा बायक, आनी एक घेता आसतना आमी भायल्या सोबायेक गमान दिता आसतना भितरल्या सोबायेक आनी भितरल्या संगतीक कार मोला घेता आसतना कारांत कसले फॅसिलिटी आसात, मायलेज कितले दिता, बसूंक कम्फर्टेबल आसा गी, आनी हे सकड संगती. आनी कार लेटेस्ट गी, फेमस गी, नावाडदीक गी म्हणल्यार संगती विशयान गमान दिता. म्हणजे फकत भायल्या सोबायेक मात्र न्हय आसतना भितरल्या संगतीक आमी चडीत रितीन गमान दिता. तशेंच आमकां कितें टीव्ही मोलाक घेवची आसा तर आमी टीव्ही भायल्या सोबायेच्या की चडीत जावन टीव्हीत कसले फॅसिलिटीज आसा. लेटेस्ट फॅसिलिटी कितें गी म्हळ्यार स्क्रीन मिररींग म्हणून आसा. मोबायल स्क्रिनार कितें आसा तेंच आमी टीव्हीचेर वॉट्सॅपार व्हिडिओ आयलो जाल्यार स्क्रीन मिररींग करन तो वॉट्सॅपाचो व्हिडिओ टीव्ही पळोवचो. तोली फॅसिलिटी आसल्यार आमकां टीव्ही जाय, स्मार्ट टीव्ही जाय. आमी स्मार्ट नासल्यार व्हडना, आमकां स्मार्ट टीव्ही जाय. आनी अशें टीव्ही भितर कितें आसा ताचे विशयांत आमी चडीत गमान दिवन वस्तू घेता. पूण आमच्या सालत्या जिवितांक येता आसतना मोगाचेनो आमी भितरल्या संगतीच्या की चडीत जावन भायल्या संगतीक गमान दिता. जावंक पुरो आमची कुडीची सोबाय, आमी कितले आमच्या कुडीच्या सोबाये खातीर आमी दीस रात वावुरता. म्हणजे जावंक पुरो न्हांवचें,
कुडीची नितळाय करचें हांव सोबीत दिसा जाय आनी प्रत्येक जावन मेकअप करचें मिनिमम स्पेस मॅक्सिमम डेकोरेशन कितें गे म्हळ्यार स्त्रियांचे मुखामोळकय सगळें डेकोरेशन उण्या जाग्यार करचें म्हळ्यार दादले काय उणे नात हेअरस्टायल करणं आनी काड काडणं सोबाये खातीर बायल्या सोबाये खातीर आमी सडीत गामान दिता पूण आमची जिणी कशी आसूंक जाय आमचें काळीज नितळ आसूंक जाय ह्या संगतीक आमी बिलकुल सडीत गामान दिना आयची शुभ वार्ता आमकां प्रत्येक रितीन सांगता बायल्या सोबाये प्रास भितरल्या सोबायेक ह्या भितरल्या नितळायेक आमी सडीत गामान दी जाय जेजूक एक फारीजेव ताच्या घरात जेवणाक आपयता आनी जेजू हात धुयनासतना पंक्तीर बसले पळोवन तो विस्मीत पावता तो जेजू कांय सांगना जेजू तुवें हात धुवनाय कित्याक म्हणून तो विस्मीत पावता आनी जेजूक कळ्ळें तो कित्याक विस्मीत पावलो कित्याक म्हळ्यार फारीजेव तांचे एक शास्त्रा प्रमाणे तांच्या नियमा प्रमाणे जेवच्या पयलें हात धुवंक आसा तितलें मात्र न्ही कशें हात धुयचे म्हणून तांकां कायदो सांगता त्या वेळार फातराच्या मांड्यानी उदक भरून दवरतले कित्याक फातराच्या मांड्यानी उदक नितळ आसता आनी तें उदक तांणी तांच्या बोटाच्या तुदयेंतून वतून तांणी हात नितळ करूंक आसा उपरांत हात बरो घासूंक आसा ताचे उपरांत परतून उदक हांगा तावन रिस्ट तावन उदक वतून सकयल घालूंक आसा अशें कशें हात धुयचें म्हणून तांचो कायदो सांगता तितलें मात्र न्ही कितलें उदक वापरचें म्हणून थंयसर कायद्यान बरोवन घाला सुमार 1.5 एकशेल म्हणटा हांव तुमकां गुर्त आसा एकशेल कितलें व्हड आसा 1.5 एकशेल तितलें उदक तांणी वापरन हात धुयचे म्हणून तांचे नियम सांगता म्हणजे मोगाचें न्हू चिल्लार संगतीक चिल्लार नियमांक ते चड गामान दिता आतां हात धुवंक उदक चडच वापरलें जाल्यार कितें जाता कसली गरज इतल्यांत उदक वापरचें म्हणून म्हणजे भायल्या संगतीक ते सडीत गामान दिताले आनी जो कोण ते पाळिनात तांकां सुखीदार म्हणून गुन्यांवकार करताले जेजूक सुखीदार गुन्यांवकार करूंक तांकां तितली बॅटरी नासली तितलो दांबो नासलो देखून तो फारीजेव बगयत रावलो पूण जेजू ताचें मौन समजत आनी म्हणटा तुमी फारीजेव बायल्या सोबायेक चड गामान दितात लोटो कोपां बोशी सक्कड तुमी बायल्यान भरयकून दवरतात पूण भितरल्यान धुयनात म्हणजे जेजू तांकां सांगता कितें म्हळ्यार बायल्या नियमांक बायल्या सोबायेक नितळ तुमी सडीत गामान दितात बायल्या नितळायेकी तुमी गामान दितात पूण तुमच्या काळजाच्या नितळाये विशयांत कित्याक चिंतिनात ते कोटेजिणी जियेताले सूख केल्ल्यांक सुखीदार म्हणून गुन्यांवकार करून तांकां गाळी दिवन तांची सूख आनीक व्हड करताले तांकां इन्सल्ट करताले तांकां दुखयताले खोटी जिणी ते जियेताले देखून तांचे तो मनोभाव खंडन करून तुमी फकत बायल्यान नितळ आसल्यार पावना भितरल्यान नितळ आसा जाय म्हणून जेजू तांकां स्पश्ट करता तर मुखार आमकां एक व्हरतो संदेश जावन आसा आमी आमच्या अंतस्करणाच्या नितळायतेय सडीत गामान दी जाय देखून सो आयच्या शुभ वार्तेंत निमाणें वाक्य हांगासर आसा जेजू म्हणटा देखून तुमचे लागीं कितें आसा तें तुमी दान धर्म करा तवळ सक्कळी तुमकां नितळ जातलें हांव हो वांजेल नियाळ करता आसतना शर्मा सांगता आसतना चिंतालो आनी म्हाका मतीक आयलें हें देवाचें उतर आज कित्याक आयलां ऑक्टोबराच्या 20 आनी 8 तारखेर पाक्षिगेरेचें पेस्त आनी पाक्षिगेरेच्या पेस्ताक जायतो खर्च आसा आनी जेजू म्हणटा आज तुमी दान धर्म करा त्या दाडा सक्कड नितळ जातलें हांव चिंतलें काय पाक्षिगेरे पेस्ताक खर्च मस्त खर्च लोकांनी दान दी जाय म्हणून हें देवाचें उतर आज आयलां म्हणून म्हाका न्हू आमी दान धर्म केल्ल्या वरवीं जें कितें आमी वायट केलां लुकसाण केलां तें भरती करूंक जाता आनी आमी नितळ जाता म्हळ्यार कोणाचें अंतस्करण नितळ आसा कोणाचें नितळ काळीज आसा तसल्याक मात्र दान धर्म करूंक जाता खोटो मनीस वायट सोदून काण दुरसोवच्या मनशाक कोडी काडटल्या मनशाक
दान धन करूंक बरें मोन ना देखून आमी साबार फावटी फ्रिगर्जीन पळयता सड्ड खबरो करचे उलोवचे कोणे दान दिल्लो मनीस वगयत आसता दान दिनातलो मनीस व्हडले उलयता आनी खबरो करता आनी पाड करता पाड नांव तो करता तो जावन एक पयसो दिना आनी दिल्ल्या विशांत तो खबरो करता देखून तुमी पळया दान दिवचो मनीस उदार मनसो मनीस तो खबरो करिना वायट उलयना देखून हांगासर कितें म्हळ्यार खेदाळ आमचें काळीज नितळ आसा गे त्या दाळा मात्र आमकां बरेंपण करूंक साध्य जाता देखून मगाच्यान थोडे मनीस आपणाचें काळीज नितळ आसा जंय म्हणी तांकां बगता आज मिसा पयलें ऑफिसान बसून आसुल्लो आनी केदाळे आमी दोग पदराप आसल्या वेळार एकलो पदराप कुमसारांत आसता एकलो पदराप मिसाक तयारी करनासता आज हांव एकलोच पदराप आशिल्ल्या वरवीं हांव कुमसारा बसोवना दोगां जाणां आयलीं फादर कुमसार जाय हांवें सांगलें 10:30 वरार मीस आराम जाता कुमसार करूंक गेला मीस लेट जाता देखून हांवें मिसा उपरांत तुमी कुमसाराक येया म्हूण सांगलें पूण तांचें तोंड बावलें ना फादर म्हाका कुमसार जाय मतीक समाधान मेळटा मागीर हांवें चिंतलें मिसाक वेळ जाल्यार इवडना तांकां दोगांयकी कुमसार करन उपरांत हांव मिसाच्या बलिदानाक आयलो मिसाक इल्लो वेळ जालो पूण एक बरें काम केलें म्हणजे तृप्ती म्हाका भोगली म्हणजे मोगाचें न्हू कुमसार जावन नितळ काळजां नितळ मोनान मिसाच्या बलिदाना वांटेली जावन जेजूक सेवल्यार आमचे मागणे जेजू आयकता आनी जेजूची बेसांव आमकां मेळटा म्हणजे तांची पाती निजायकी म्हाका तांच्या दोगांचो बाबार्थ मेसवालो देखून मिसा पयले कुमसार जावंक तांकां हांवें अवकाश करून दिलो असलोच मनोभाव आमचे थंय आसूंक जाय मोगाचें न्हू आमी मिसाच्या बलिदानाक तयाराय करी जाय वेगी येवन बसून नितळ काळजान अंतस्करणाची सर्ती करून नितळ काळीजान नितळ मौन आमी करी एकल्यानी कुमसार जाय म्हणून सांगना सगळ्यांनी कुमसार येवच्या मंगळारा सगळ्यांनी कुमसार जावंक आयल्यार आमकांय कश्ट देखून आमी अंतस्करणाची सर्ती करून आमचे काळीज नितळ करीत जाय कित्याक हांवें सांगता की म्हळ्यार आमच्या पैकी साबार जाणां अंतस्करणाची सर्ती करिनात सूख केल्यार सूख करिनातल्या बरी जियेतात म्हणजे दे आर नॉट अवेअर ऑफ देअर मिस्टेक साहित्य फावटी आमच्या उणेपणाची आमच्या चुकीची आमकां वळख ना कुमसाराक येता आसतना मात्र मोगाचें न्हू आमी आमच्या अंतस्करणाची झरती करता आमचे थंय कितें उणेपण आसा म्हणून उडासा काडटा पूण हेरा वेळार पेल्याची सूख सोदून काडन ताचे विशयान उलोवन ताचे विशयान आमी खबरो करता देखून मोगाचें न्हू तुमकां ल्हानशें होमवर्क हांव B.Ed शिकोवन आसतना एलोयसियस कॉलेज शिकोवन आसा होमवर्क कर्ण पुरो जाता देखून तुमकां एक ल्हानशें होमवर्क दिता त्या दाळा कळटा होमवर्क करचे कितले कश्ट की म्हणून देखून तुमी आज जावन न्हिदोंक वयच्या पयलें 3 संगती करून तुमच्या अंतस्करणाची झडती तुमी करी जाय पयलें जावन पयले 1 मिनट तुमी हाचे सगळ्या दिसा सकाळीं उठले जावन न्हिदोंक वता पर्यंत देवान म्हज्या जिवितांत कितें सकट बरेंपण केलां तें उडास काडन आमी देवाक अर्घां दी जायते बरेंपण आमच्या जिवितांत देव करता पूण त्या बरेपणाचो उडास काडून अर्घां दिवंक आमकां वेळ ना ताचो उडास येना देखून 1 मिनट बरो आमी न्हिदोंक वयच्या पयलें देवान केलो उपकाराचो उडास काड ताका आमी अर्घां दिवचें दुसरें जावन हाच्या सगळ्या दिसा कितें बरें हांवें करूं ना कितें सूख हांवें केल्या त्या विशयान आमी चिंतचें आमी जायत्यो चुकी करता पूण आमी कितें सूख केलां म्हूण आमकां कळीत ना त्या विशयान चिंतूंक आमी वचना जर तुजें अंतस्करणाची झरती करता हर एक दीस तुजें सूख तुका कळीत जाता आनी ती सूख मुखल्या दिसांनी फाल्यांच्या दिसा परत करना तशें तुका हाडोवंक साध्य जाता आनी निमाणें तिसरें जावन 1 मिनट भर फाल्यांच्या दिसा तूं कितें करूंक वेताय त्या कार्यक्रमाचेर त्या कामाचेर देवाचें बेसांव मागून तें कितें वावरूंक करता तें यशस्वी जावंक देवा लागीं मागचें अशें 3 मिनट भर पयलें 1 मिनट देवाक अर्घां दिवचें दुसरें 1 मिनट आमचें सुखी कितें आमी वायट केलां उडास काण देवा लागचें बोगसणें मागचें आनी तिसरें 1 मिनट आमच्या सर्व गरजो आमच्या गरजा खातीर मागचें आमी कितें करता ताका देवाचें बेसांव मागचें अशें केल्ल्या वरवीं मोगाचें न्हू आमच्या अंतस्करणाची झडती जाता
आमचे उणेपण कितें आमकां कळीत जाता देवान आमकां कितें बरेंपण केलां तेंय कळीत जाता फाल्यांचे दीस आमी कितें करूंक वेता ताका तसो देवाचें बेसांवय आमकां मेळटा आनी अशें केल्ल्या वरवीं आमच्या जिवितांत बरेंपण जाता चुकी आडोवन बरें जिवीत जियोंक साध्य जाता आनी आमचें काळीज मन नितळ आसल्या वरवीं आमकां नवें जिवीत जियोंक बरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक आदार जाता देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी आमचें काळीज आमचें मन नितळ कर देवा म्हणून खालतेपणान आमी प्रत्येक रितीन मागया आमीन. म्हज्या भावणीनो हें आमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्रतेच्या आदारात सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गीच्या बापा तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उदेशी आमकां सर्गीच्या आनंदाक पावय हे आमी मागता तुझ्या पुता जेसूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व दय आमी तुका दिन वासूंक फावो वगाई दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवासनीची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवास जावं जाल्यार येई तुजेंच आमकां आनी एक देणे. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल सडाना तरी असले प्रार्थन करून ख्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुज्या कृपेन वाडत वेताव. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देव तुजो सोदळबार तुका मान भोवमान दिता. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Oh
तुकाचे ओ सगळी तुकाचे ओ सगळी तुकाचे बापा करोस तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदेने पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट आनी मरण सोंसुवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक काराचे रगत पातकाचे बोक्साडे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात बावर्ता सोगून परगटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो मी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो गुंडो आनी सरगुणाची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोवकलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूचे गुणारगस दिला आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस बराकी पृथ्वीचे विस्तार तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा लुईस पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे आसाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमकां सुमेस्तांची दया कर आमी मागता अंकवार मोरये देवाचे मये संगाती भाग्यवन जुजे तिचो पती सांज दूत देव आमचो पात्रोळ भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटपवती तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्व वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना मगाळ भाव भयणीनो कशें आमी कुडीची नितळाय सांबाळटा तशेंच आमच्या काळजाची आमच्या अंतस्करणाची नितळाय सांबाळूंक समेच्या सुपुत्रांनी सर्गीच्या बापाक आतां आमी उलो मारया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार
सर्वेस पुरा सर्वाईटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितांत सबस्तकय आमकां दी सर्गेचे बाग आनी आमच्या श्रीमंत राजेचो क्रिस्ताचे येणे बरोशनच तरेक तेऱ्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्ही पूण तुज्या पवित्रतेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ तुजी ते राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याचे शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं तुमची सोबे आसूं. माय मोगसो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. मोगाळ बाबडेनो पळया वचोन आसा जेजू क्रिस्त फारी जेवाक भायल्यान नितळय पावना भितरल्यान नितळाय सांबाळय जे म्हणून उलो दिल्लो आज आमच्या काळजांत तो येता आनी आमचें काळीज नितळ दवरूंक आमकां तो आपोवन दिता. ह्या शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान आमी सर्व सुभागी सुम्या प्रेम भावना पुण्यवतना सुखा भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. महिमेवंत देवा आमच्या बापा, जेजूच्या मोलेकुडी रक्ताच्या जेवणात तू आमकां पोसताय. या पवित्र जेवणावरवीं अधिक संपूर्ण आहे ताच्या देवसैमात आमकां वांटू दी. या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मगळ बाबणीनो सांजोता देव मुखांतर आमच्या सर्व गरजां खातीर मागून ताणें केल्या उपकाराक अर्गां दिवंक हे नोवेन आमी भक्तीपणी चलोवन उरया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. भावा भयणीनो, सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. भाग्यवान जुतात देव सर्ग राजांत जेजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेंत आसून आमचे पासत विनंती करता. सांजुतात देव आनी हेर सांत भक्त प्रत्येक जावन मोरी आमची सर्गीची माय हांचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आमी सांगता मागया. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव. तुका आमी आमचे हे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जुतात देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टा खातीर आमी उगडास करता. भगवंत देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबातय तुवें दाखोवच्या परबीत मोगा खातीर आमी तुका दिनवसता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी राक्षीदान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतर वगळाप लाभता आनी समेस्त मनीस देवाक मानवतात. जेजू आमच्या आवडता उद्देशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हणून आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी भगवंत जुतात देवाच्या विनवणेन तुज्या मरेपांत उबारच्यो गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवीक कृशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरबसता. हे जेजूच्या पवित्र आनी उदार काळजा सर्व आमची बातयेणी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगडाप सदां सर्वदा. आमेन. सांजुतात देवाक मागणे. ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या भगवंत जुतात देवा, ह्या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सगळे मेळ. जेजू सोडवंदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जालोय. ताच्या सोडवणेची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्षसेच्या मरणांत वारी सर्ग आपणायलोय. आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागाचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरेच कश्ट अडचणी सांपोवन निराशेच्या परिस्थिती आसलेल्यांचो तूं केरीत शारोती जावन आसाय. तुज्या मजतीचे बरवसून तुमची गरज जाण हांव तुज्या पुण्य क्षेत्राक हातयेन आयला. आमच्या सर्व खासगी गरजां खातीर मागया. आनी कोणा पासत मागता म्हूण बसयला तांचे पासत आनी कोणे आमच्या लागीं मागूंक विचारला तांचे पासत आमी मागया.
म्हज्या मोतीर काळोख हाड म्हजो बाबार्थ दोंडलो पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तो तुज्या पोस्तरीक पदवेन पयस धांवडाय ह्या वर्त्या संदा म्हज्या काळजाचे गुंडायताव हांव तुका उलो मारता आशा संडेल्यांक बरो वसू दिवचे खेरीत देणे तुका देवान दिला म्हजे जिणेचे कांटे कोंटे म्हज्या काळजाचे कोडसाण हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ मैपाची नांवां देखीत तूं म्हाका मोगान आतांसून सुदासून व्हर ह्या व्हडा पातयेणे तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोड दी अशें आमच्या सुमया जेजूचें महिमेवंत नांव तुज्या मजतीन अदीक अदीक परगटलें जावं आमीन बगेवून झुता देवाक उलय कश्ट अडचणेंत आनी निराशेन आसलेल्यांक जेजू मुखार बळादीक शारोती जावन आसच्या बगेवून झुता देवा आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती कर आमच्या बाबा साहेबाक बिस्प साहेबाक आनी हेर फुडाऱ्याक जेजून कृपा आनी मजत दिवन सांबाळचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती कर संवसाराचो उजवाड जावन आसच्या जेजूचे शुभवार्ता समेस मनशांक पावो जेजून आपल्या शेतान वावराड्यांक धाडचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती कर जेजू बऱ्या गवळ्यान समेस लोकांक आपल्या पवित्र आत्मेच्या कृपेन खऱ्या प्राचिताक आनी शांती समाधान हाडचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती कर भगवंत कुटुंबांची येयल्ल्या समेया जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती कर सरल्या समेस बावार्थ्यांक आनी बऱ्या मनाच्या मनशांक जेजून सासणीक शांती आनी निरंतर उसवाड लाभोवचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती कर आमी समेस्तांनी जेजूच्या बळादीक कृपे वरवीं देवसाराच्या ताळण्याचेर संवसाराच्या बोलावण्याचेर आनी कुडीच्या अक्रम वडण्याचेर जैत वरच्याक आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती कर प्रार्थुया महिमेवान धर्मदूतां रक्षाक्षा भगेवन जोतात देवा तुवें जेजूचो मोग जायत्यांक वांटलाय तोच मोग आमच्या काळजांनी तूं सडय पातकाच्यो आनी स्वार्थाच्यो वाटो सांडून माया मोगाचे रस्ते दवरूंक आमकां बोळ आनी घटाय दी कश्ट अडखळे मध्ये निराशेंत आनी बेजारायन तुजी कुमोग आमकां सदांच मेळोवन दी अशें ह्या जिणयेच्या पयणान सभेतायन समकोन सर्गी देवाक बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक निरंतर आराधन करूंक आमी पावशे कर क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमीन सांजोता देवा मुखार मेळिल्ल्या सर उपकाराक आमी अर्घा दिवया सर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्तातय आमकां नव्यान जनीत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्याक बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता सर्गीच्या बापा तुज्या पवित्र सभेंत बऱ्या गवळ्याच्या जतनेन आमकां सांबाळलेल्याक बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता बापा ह्या नव्याच्या कुटुंबाक भगवंत देवाच्या मजतीन तुवें दोळ केल्ल्या आनी मुखार करूंक खुशी वेल्ल्या उपकारा पासत बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुज्या ते पातयेंतल्यांक सुखानासतना कुमोग केल्ल्यांक आनी कश्टा निराशेंत सांबाळून धरलेल्यांक बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुज्या दैवीक मोगान आमकां पातकातावन सुटका दिल्ल्याक दुबाव वेळे मोतीक उजवाड दिल्ल्याक आनी कंती दुखींनी आमकां बुजवण दिल्ल्याक बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुज्या एकल्याच जनीत पुता जेजूचे नावी तुवें देवसराक तरतरयल्ल्याक आनी बिजोड काळजांक पवित्र आत्म्यान देवच्या गटायेन बरयल्ल्याक बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता आमी सर्व संगता सोम्यान शिकिल्ले मागणे आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकिल्ल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार पिडेस्तांक आशिर्वाद सर्व पिडेस्तांचो उडास कडेन प्रत्येक जावन आमच्या घरांत आस्पत्रेंत आनी आमच्या सैरामध्ये कोणी पिडेस्त आसा तर तांचो उडास आमी काडया सगळ्यात आमचे थंय कसली पिडा आसा तर आमच्या एक गेडबेवर मती काडया आनी ती पिडा गूण जावचे खातीर मागया सांगता आमी म्हणया महिमा तुका सर पदवेदार देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडवण दिवच्याक धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमच्या अस्कत मनशा सैम घेवचे तितलो लालवीक जालोय आनी सर्व आमची पिडा गूण करूंक तुवें कुशी बेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवण दरा
कित्याक आमचो सर पिडाशिडा तुझ्या बळादीक पदवेन गुण करताय तयाळा बापा आत्म्याच्या संकष्टाने आणि मतीच्या वाकुडेच्या पिढ्याने कष्टोच्या तुझ्या सकरा आणि सकारणीचेर दयाळ दिश्ट घाल तुवें रसल्ल्यांक तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशे पातकांतले नितळ जावन पिढेशिडेंतले गुण जावन वेगीस्त आनी भलायकी जोडच्याक क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवे मगळ भाव भयणीनो आमच्या पिढेस्त बोंडा बस देवा लागीं आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतल्यान वरांतले निवार आयकमचे प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा पिढेस्त आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर आयकमचे प्रार्थना येसुमिया पिढेस्तची सेवा करच्याक समर्पीत जाल्ल्या धाकट्यां नर्सांक आनी सेवकांक पावू आयकमचे प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा सकट पिढेस्तांक थाळण्या आनी पातक्यांतले निवार आयकमचे प्रार्थना येसुमिया तुझ्या मणयारांनी हात दवरच्या पिढेस्तांक जिविताची बरी भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी आयकमचे प्रार्थना येसुमिया बरी पिढेस्ताची भलायकी तुझी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमान राणीये तुझे माये नमान आमच्या जिवा अमृतनी गुरवशा तुका आमी उलो मारतां परदेशी बाळकां ह्या तुकाच्या कोणात आसतां आस्कार उस्कार सोड आमी तुका आराधना करतां तर तुमचे शिकाये भगवतची गळे आमचे वेळ परती आनी ह्या परदेश उपरांत सदी पोळ संपदकय येद्याळी मुगाळी गुरबी अंबारी मरिये भगवती देवाची माये आम बस विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावचोवच्या खातीर आमी सर बसया सांजूता देव मुखांतर मेळिल्ले अर्गां उपकार हे परी आसात सर उपकार मेळिल्ल्या पासत 3 कुटुंबां अर्गां दितात बरी सैरीक मेळिल्ल्या पासत 2 जण अर्गां दितात परगांवांत बरें काम मेळिल्ल्या पासत अर्गां दितात 5 काजारी जोड्यांक भुरग्यांचे देणे मेळिल्ल्या पासत अर्गां दितात 11 जणांच्या कुटुंबांत शांती समाधान आयिल्ल्या पासत अर्गां दितात कॅन्सर पिडा गुण जाल्ल्या पासत 2 जाणां अर्गां दितात भुरग्यान सुडाळ उलयल्ल्या पासत अर्गां दितात म्हाका हांगासर थोडेच अर्गां उलय आमी हांगासर केले आनी की जायते अर्गां प्रत्येक जावन सांजूता देव मुखांत मेळिल्ले उपकार खंडीत जावन तुमचे लागीं आसात पूण हांगासर बरपेनिशी दिवंक तुमकां साध्य जावना देखून ह्या वेळार सांजूता देव मुखांतर मेळिल्ल्या सर उपकारांचो आमी उडास काडया आनी माऊणपणी आमच्या काळजांत तावन आमच्या सुमयाक आमी अर्गां दिवया आमचे सर्व अर्गां उलय संगता गावन मेळोवन आमी गावया हांव अर्गां दिता जेजू हांव गुलाब दिता जेजू संगता घालून आमी गावया गीत आईक म्हजे मागणी सुमया देवा आईक म्हजी
मागणे सौम्या देवा लगेच आशीर्वाद घेऊन ग आम्ही सर्व दिंबे घालया. सोम्याचे नावे आमचो आधार, सर्गणी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमची सवय प्रार्थुया. दयाळ सोम्या बावार्दच्या बुजवणदारा, तुझे मीत मेर नाचलेले दयाळ आम्ही मागताव. पिढे शिडेन कोस्टूच्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदां शांत समाधानात सांभाळू दे. एकामेका सुख समजणी आणि मानाभीत पयस करून एकामेका काळजदान बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दे. आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुझ्या दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दे. तूं दयाळ सोमी सदांच तांचे संगत राव. तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवं दे आणि ती तुझ्या पवित्र साबेन सदांच तुका अर्गां दिवं दे. जो जियेताय आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशीर्वाद दिव. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां माईपासन आनी काकुळतीन वागोवं. दुलो बाये तो तुमचेर आपली नदर घालू आणि आपली शांती तुमकां देव. देवाचो एकलोच पूत जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आणि आपल्या बसवणे प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे सवे रावून तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आणि तुमचे राखवण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या आशिसांक उजवडान भरलें. तो तुमचे देहाचे सर्व वाईट बसपून बुडोवं आणि तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजडीत करूं. आणि सर्व पदवेदार देवासो बापासो आणि पुतासो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि तुमचे सोवे सदा आसो. आमेन. तुका
आवडीनो मनशाकडसो रक्षक जेजू आमकां आपयता. आमी सर्व ताच्या पांया मुळा आसाव, ताची स्तुती करूंक, ताका अर्घ गुलाब दिवंक. आमकां जायते राटावळी आसल्यार ते सर्व पयस दवरून सोम्याच्या पांया तळा आमी आयल्या. हे संदर्भार जेजू आमचे तोंड आशेता एक नितळ काळीज. फरजेवांक ताणें सांगलें, बायलान तुमची कोपां, तुमची ताटां आनी प्लेटी तुमी नितळ दवरतात, पूण भितरल्यान ते नितळ नात. असो अर्थ बायली नितळाय आसल्यार मात्र पावना, पगार काळजाची नितळाय आमचे ते आसा जाय म्हणून आमकां जेजू सांगता. मेघरमुखासून आमचे सर उडेपण वळखून घेवया. आमच्या मतीक समाधान ना, कितें आमी सूख केल्ल्या वेळार आमकां तें भोगता, पूण सूख वळखून बक्षांनी मागल्या वेळार आमकां समाधान मेळटा. आमी एकले पातकी सूख करनातले ह्या संवसारांत कोणी ना, पूण सूख वळखून बक्षांनी मागल्या वेळार आमच्या मतीक समाधान मेळटा. देखून सूख वळखूनचें खालतेपण आमचें तें आसूंक जाय. केदळ आमी पेलाक बक्षिताव तवळ आमचें काळीज नितळ जाता. बऱ्यो चिंतना, बऱ्यो करण्यो करूंक आमकां साथ जाता. देखून बोगाच्यान आमी अस्कत जावन आसाव. आमकां पवित्र आत्म्याची सखत गरज आसा. पवित्र आत्म्याक आमचे मदें आपोवया. आमचे काळीज, आमची कूड, आमची चिंतना, आमच्यो करण्यो पवित्र आत्मा नितळ करून दी म्हणून ताका आमी आमच्या मदें आपोवया. Dewa,
सुमिया जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गा तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू बगळाब तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू बगळाब तुका सुमिया जेजू बगळाब तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू आराधन तुका आराधन तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुम्या मान जेजू तुका सुमिया जेजू मान तुका सुम्या जेजू मान तुका सुमिया जेजू मान तुका सुम्या जेजू Praise the Lord. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 वचन बसया थोडो वेळ हे बरोस समुदायाचे बरोस म्हणून परगटला आसता आमच्या फिरगजेंत ह्या वार्षिक परबे संदर्भार समुदाय विशयांत नियाळ करूंक एक योजन घाला ऑक्टोबराच्या 19 तारखेतावन म्हणजे 19 ऑक्टोबर तावन 28 तारखेपर्यंत आम्ही 9 दिसांचे नोवेन हांगासर मांडून हाडला सकाळी 9 तावन दनपार 1 म्हणसर नोवेन मीस आराधन आनी शिकोड अर्दे दिसाची रेतीर आमी म्हणयेत आनी ह्या 9 दिसा आमी 9 विशय काडल्यात आनी हे सकड विशय जावन आसात समुदाय विशयांत मोठव्यान तुमकां कळसून तिळसूचें तर नोवेनाच्या पयल्या दिसा हांगासर आमी फ्लॅग होस्ट करता आनी उपरांत त्या दिसा आमी नियाळचो विशय देव मनशाच्या निर्मळ काळजांत वस्ती करता आनी त्या दिसा प्रत्येक जावन भुरग्यां बसत आमी मागता नोवेनाचो दुसरो दीस शुक्रार ऑक्टोबराची 20 तारीख देव माया मोगाच्या कुटुंबांनी वस्ती करता आनी त्या जण दिसा आमी युवा जाणां बसत प्रत्येक रितीन मागता नोवेनाचो तिसरो दीस शनिवार ऑक्टोबराची 20 आनी 1 तारीख देव भाऊ बांधवपणाच्या आनी माया मोगाच्या मनशां मदें वस्ती करता आनी त्या दिसा कुटुंबाच्या वडिलां खातीर आमी मागता नोवेनाचो चवथो दीस तो दीस कोंपरेचो आयतार जावन आचरण करता देव पवित्र सक्रामेंताद्वारे आमच्या मदें सदांच आजार आसा आनी त्या दिसा पिडेस्त आनी प्रायवतां बसत आमी मागता नोवेनाचो 5वो दीस सोमार ऑक्टोबराची 23 तारीख आमचो देव एका काळजाच्या आनी एका मनाच्या मनशा समुदायांत वस्ती करता आनी त्या दिसा समुदायाच्या मुखेल्या बसत विशेष रितीन मागता नोवेनाचो 5वो दीस मंगळार त्या दीस सामुहीक काजारां हांगासर आसतलीं आनी विशय जावन आसा देव मोगाच्या बांदांत आनी एकवटीत कुटुंबांत आजार आसा त्या दिसा आमी काजारी जोड्यां बसत प्रत्येक रितीन मागता आनी नोवेनाचो 7वो दीस बुधवार एका काळजाची आनी एका मनाची जावया जिवांत क्रिस्ताक साक्ष दिवया सर्व यात्रेकांच्या ते सावन बसत प्रत्येक रितीन आमी त्या दिसा मागता आनी नोवेनाचो 8वो दीस ब्रेस्तार आमच्या काळजांत देवाक अनुभव करया आनी बरी जिणी जिवया आनी त्या दिसा पुणशताच्या दानीच्या ते सावन बसत प्रत्येक रितीन आमी मागता नोवेनाचो 9वो दीस प्रत्येक जावन सांजुदाची मजत मागया आनी देवाची काकूळत अनुभव करया सांजुदाच्या भक्तिका बसत प्रत्येक रितीन आमी मागता आनी तशेंच वार्षिक परबे दिसाय आमी काडलो विशय जावन आसा ख्रिस्ती केंद्रीत जिवाळ समुदाय जिवांत क्रिस्ताक बळवंत साक्ष म्हणजे मोगाचेनो हे सर्व कार्यक्रमां समुदाय म्हणल्या विशयाचेर बांदून हाडल्यात आनी ऑक्टोबराच्या 20 आनी 9 तारखेर आयतारा
आमी फिरगज समुदायाचो दीस म्हूण आचरण करता. त्या दिसाक 8 वरार अर्गां मीस, सांजेर 6 वरार तुळू ड्रामा आनी सांस्कृतीक कार्ये अशें सगळीं कार्यक्रमां समुदायाच्या बोवारी बांदून हाडल्यान कारण कित्याक म्हळ्यार हें वरोस समुदायाचें वरोस जावन आमच्या येसजींत आमी संभ्रमता. तर बघचनो समुदाय म्हळ्यार कितें ह्या विशयांत आज आमी मोठ्यान नियाळ करया. तुमी प्रकृतींत नदर घाली जाल्यार आमकां समुदायाचें जिवीत पळोवंक मेळटा. सादे दाखले पळया तुमी कावळ्याक. कावळो केदाळ्ळा एकसुरो जियेना. बगार तो हेर कावळ्या सांगता समुदायांत एकवटान जियेता. कित्याक म्हळ्यार खंयच्या एका कावळ्याक कितेंय खाण मेळ्ळें जाल्यार तो का का म्हणून भोव मारून हेर कावळ्यांक आपयता आनी सक्कळ कावळे सांगाता मेळून खातात. आमी कितें करता, खंय एक आंबो पडला जाल्यार फास्टीशीन तशीन पळयता कोणी पळयता की ना घेवन. कोणी पळयना म्हणून कळ्ळें सर काण आमी आंबो आमच्या पोत्यान घेवन घरा व्हरून खाता. पूण कावळे तशें करिनात. कितेंय खाण मेळ्ळ्यार हेर कावळ्यांक आपोवन सांगाता वांटून ते खातात. पळया तुमी दर्यांतल्यो मासल्यो केदाळाय समुदायांत जियेतात. आमी जाळ घाल्ल्या वेळार मासल्याची रासत मेळटा. जर मासली एकसुऱ्यो जिवन आसले तर एक मासले आसले तर जाळ घाल्ल्या वेळार आमकां थोडेच मासले मेळाचे आसले. पूण ते समुदायांत एकवटान जियेल्ल्या वरवीं आमी जाळ घाल्ल्या वेळार राशींनी मासली आमकां मेळटा. पळया तुमी मोवाचे मूस ते रुखार वणटीर तांचे तट्टी बांदून ते जियेतात. जर एकल्या कोणी पोखरी भुरग्यान ह्या मोवाच्या मुसाक एक ल्हानसो फातोर मारल्यार पुरो सक्कळ मूस सांगाता येवन ताका एटॅक करतात, छापतात. देखूनच मोवाच्या मुसाक कोणी फातोर मारूंक जावं पुरो तांचे कडेन तांच्या तंटेक कोणी वचनात. मूस एकवटांत माया मोगान जियेतात आनी तांकां एक राणी म्हणून आसा. आनी ती राणी जर निर्धार करता आमी हो जागो वचून आनी कडेन वचूं म्हणून सक्कळ मोवाचे मूस थंयसर येतात. आमच्या कुटुंबाचो वडील आमी हें घर सोडून आनी कडेन या म्हळ्यार तुका घाले पिशे सुरू जाला गे म्हणून सांगता. पूण मोवाचे मूस समुदायांत एकवटांत जियेतात. आनी आमी पळयता मुयो केदाळाय आमी पळयता तर एका लायनीर लंब लायनीर ते वचून आसात आनी तांची लायन इतली नीट आसा गे आमकां समेत तशें नीट चलोवन वचोंक जावचें ना. आनी एक मुयो चलोवन वचनात. मुयाची लंब लायनच आसता. कितें कांड मेळ्ळ्यार ते सांगाता व्हरतात आनी एकवटांत समुदायांत ते जियेतात. मोगाचे न्हू 4 दृश्टांत प्रकृतीचे तुमचे मुखार दवरले. जर मनजाती सुकणी आनी प्रकृती समुदायांत जियेता तर मनशाक कित्याक समुदायांत एकवटान जियोंक जायना. हे एक आज गरजेचे सवाल मोगाचे न्हू. आज आमच्या जिवितांत आमी पळयता थोड्या तेंपाक आयकल्लें घडीत हांवें एकलो आपल्या कुटुंबाचो जिवन आसलो. ताच्या पतीन एक बैल्या गांवांत आसल्या ताच्या पुता सांगाता रावोंक थोड्या दिसाक धाडटा. आनी बैल्या गांवांत गेल्ली आवय पुता उठूंक आसता. उपरांत थोड्या तेंपान पूत आनी आवय कितले फोन केल्यार वो फोन काडिना हाची खबर उरना. सुमार 20 दिसां उपरांत ती गांवाक येवन ताची खबर काडटा आसतना कितें पळयतात तो 20 दिसां पयले मरोन त्या फ्लॅटांत मरोन ताची कूड कुसोन ताचे थंयसर अस्थि पंजारा स्केलेटन मात्र आसलें. शेजारच्यांक कोणाक कळीत ना. ताणें चिंतलां वय ताच्या पतीने उठूंक बैल्या गांवांत पुता उठूंक रावूंक गेला म्हणून. जर तो मनीस शेजारा एकवटान माया मोगान शेजारा लागीं संबंध जर जीवन आसलो तर तो मनीस मरतो नासलो कोण ना. मेल्यार त्याच दिसा कळटे आसले कोण ना. आज मनीस एकसुरो जियेता आनी पेल्या मनशाची ताका गरज ना म्हूण बगता.
प्रत्येक जावन आज फ्लॅटांत येत आसतना शेजारच्या फ्लॅटांत कोण आसा म्हणलें कळीत ना. पूण मोगाचेनो आदल्या काळाचेर आमी नदर घाली जाल्यार हर एका संभ्रमांत लोक सांगाता मेळटालो. पूण आयच्या काळार लोक सांगाता मेळचे बारीच उणें जालां. आदल्या काळार हर एक संभ्रम घरांनी जाताले. जावंक पुरो रोस कारार काजर आनी हेर जुबल्यो व्हड पयले मीस आनी सिस्टराचे फायनल प्रवेशान घरांनी लोक सांगाता मेळून रांदून जेवण करून आचारण करतले. पूण आज हे सगळे संभ्रम हॉलांत करतात. कॅटरिंगाक जेवण करूं सांगतात, डेकोरेशन करूंक डेकोरेशनवाल्यांक सांगतात. सगळे बायला बार तयार जाता आनी लोकांनी सांगाता मेळचे अवकाश आज बारीच उणें जाला. आनी म्हाका दिसता मोर्नाच्या वेळार मात्र मनीस थंयसर घरांनी मेळटा आज. आनी मुखल्या दिसांनी आमचें घर पोरणें जालां. मोर्नाक आयल्या लोकांक रावूंक जागो ना म्हणून मोर्न काडची रीती हॉलांत केल्यार आमी वेजमीत पावची गरज ना. देखून मोगाचो न्हू दीस वेता वेता आमी घरांनी सांगाता मेळचो दीस उणें जावन गेल्यात. रजेच्या वेळार भुरग्यांनी शेजारां खेळचें आसलें आनी कसली गम्मत त्या काळाची. आनी आतां रजा मेळ्ळेंच सकयल कुटुंबा समेत गोवा मुंबय आनी हेर जाग्याक वेतात. आनी वचनातल्यार घरा असल्यार फेसबुकार आनी वॉट्सॅपार ऑनलायन गेम्स खेळणं शेजारच्या भुरग्यां सांगाता खेळोंक भुरग्यांक आज वेळ ना. तर मोगाचो न्हू समुदाय आमकां खूब गरजेचो म्हणलें ह्या सर्व गणिता मुखांतर आमकां समजता. तर आज हांव तुमच्या मुखार हे समुदाय आमच्या देशींत प्रत्येक जावन सगळ्या पवित्र सभेंत ल्हान क्रिस्तांव समुदाय कसो आराम जालो म्हूण सांगूंक अपेक्षीत आहा. तुमकां थोड्यांक तरी कुतूहल या एक इंट्रस्ट आसूंक पुरो कशें सुरू जालें गाय. खंयचीय संगत ऑटोमॅटीक जावन सुरू जायना. ताका एक सुरवात आसा, आरंभ आसा. तुम्ही टेलिफोन आयकला जावंक पुरो. ग्राहम बेलान तें सोदून काडलें आनी ताणें कित्याक सोदून काडलें म्हणून तुमी सवाल केल्यार ताची जाप अशी आसा. तो ताच्या पत्नी सांगता जियो नासलो. ताच्या पत्नीची भलायकी बरी नासली आनी तो दुबळो जाल्ल्या वरवीं जर तो ताच्या पत्नीची साकरी करून घरा बसता ताका दिसपडतो ग्रास मेळना. काम केल्यार मात्र ताका दिसपडतो ग्रास मेळटलो. दिसपडत्या ग्रासा खातीर पिडेस्त बायलेक सोडून तो वावर केलो जाल्यार ताच्या बायलेची जतन घेवंक कोण आसा. एका रितीन कात्रीन तो शिरकाल्लो. घरा लावलेली जायना, घर सोडून गेल्यारय जायना म्हणली ताची परिस्थिती. आनी ह्या वेळार तो आलोचन करता हांव कामाक वेता आनी कामाच्या जाग्यार हांव म्हज्या बायलेच्या विशयांत हांव सत्राय करता आनी बायलेची भलायके विशयांत हांव चिंता आनी विचार विनिमय करता. देखून तो कश्ट काडन टेलिफोन सोदून काडता आनी तो वावरा जाग्यार हांव फोन करून ताच्या पत्नी लागीं उलयता आनी पत्नीच्या भलायके विशयांत खबर काडता. आनी ताच्या पत्नीचें नांव जावन आसलें हॅलो म्हणून. देखून आमी फोन करता आसतना फस्ट म्हणचे हॅलो म्हणटा, हालो म्हणटा. अशें मोगाचें न्हू फोनाचे टेलिफोनाची सुरवात जावंक एक कारण आसलें. तर ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची सुरवात कशी जाली की म्हळ्यार 1970 इसवेंत म्हणजे सुमार 35 लगभग 40 वर्सां चड म्हणयेत ताच्या पयलें ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची सुरवात जाली. ती कशी जाली की म्हळ्यार बिस्प ऑस्वाल्ड अर्मर म्हणलो ताका आफ्रिकांतल्या सुमार 30 देशांची जबाबदारी आसली आनी बायबल क्लास तो 30 देशांनी लायक मुखेल्या सांगाता आनी दोतोन शिकोवचे कॅटेकिस्ट सांगाता आनी धार्मीक भयणीक सांगाता घेवन तो करतालो. विविध देशांनी वचून बायबल क्लास दिवन देवाच्या उतराची वळख तो दितालो. आनी एक फावटी तो ताच्या पंगडा समेत एका हळ्ळेक वचून देवाचें उतर या बायबल शिकोवन दिवंक वता आसतना एकलो आफ्रिकन कॅटेकिस्ट स्टॅनली काबिंडे म्हणून ताका भेटता आनी तो एक आयडिया दिता.
तुम्ही वचून हळ्ळेंत वचून देवाच्या उतरा विशयांत नाडकुळो या डायरेक्ट शिकोवन दिवच्या बदलाक तुम्ही एक 4 मेटाचे एक विधान तुम्ही करी जाय. आणि ताणें सांगलें जावन आसा, पयलें जावन आसा, रीड द टेक्स्ट. पयलें जावन देवाचें उतर वाची जाय म्हूण तो सुचान दिता. दुसरें जावन रिपीट द टेक्स्ट, देवाचें उतर रिपीट करी जाय म्हूण तो सांगता. आणि तिसरें जावन मौनपणी देवाच्या उतराचेर ध्यान करी जाय. आणि चवथें जावन देवाचें उतर वांटून घेवचें, कितें काळजांत बोगलां तें वांटचें. अशें 4 मेटाचे विधान ताणें एक सजेशन दिलें. आणि त्या बिस्पान आनी त्या बायबल शिकोवन दिवच्या पंगडान हे मेथड त्या दिसा कार्यागत केलें. आणि ह्या मुखांतर देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक लोकांक एक अवकाश जालो. नाजाल्यार डायरेक्ट वचून बायबल शिकोवन दिवन बायबल वचून नाटकुळो केलो जाल्यार ते आयकतात आनी सोडतात. देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक तांकां अवकाश ना. मग अशें न्हू, हेच 4 मेटाचे विधान आज आनीकी विस्तार करून आमच्या DCCंत ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची 7 मेटाचे विधान आराम जाला. आमच्या DCCंत 2011 इसवेंत 25 वर्सांचो जिबल्यो आचरण केलो. आणि आज आमच्या DCCंत ल्हान क्रिस्तांव समुदाय सुरू जावन 31 वर्सां 31 वर्सां जाल्यांत. आणि आज मंगळूर DCCच्या सबार फिरगजांनी ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आसा. तर मग अशें न्हू, ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची सुरवात आमी जाणा जाली. आणि ह्या 7 मेटाचो उद्देश जावन आसा देवाच्या उतराचे नियाळ करूंक आसची एक वाट. ताच्या सांगाता लोकांक सांगाता मेळोवंक एक व्हरतो अवकाश. देखून आज आमी ल्हान क्रिस्तांव समुदाया विशयांत नियाळ करता आसतना आमी एक गीत गावया. येया सरू मेळुया, एकवट मायो मोगो आमचे थंय कसो आसूंक जाय. आणि एक सांगाता मेळिल्ल्या वरवीं कसलो संतोष आमकां मेळटा म्हण ह्या गितांत आमकां कळटा. येया सरू मेळुया गीत आमी गावया. येया सरू मेळुया, एकसावन गाऊया जेजूचे मधुर नाम, जेजूचे मधुर नाम. सगळ्या येया सरू मेळुया, एकसावन गाऊया जेजूचे मधुर नाम, जेजूचे मधुर नाम, जेजूचे मधुर नाम, जेजूचे मधुर नाम, जेजूचे मधुर नाम. सोबीत नाम, पवित्र नाम, जेजू ते तुझे नाम. सोबीत नाम, पवित्र नाम, जेजू ते तुझे नाम. येया सरू मेळुया, एकसावन गाऊया जेजूचे मधुर नाम, जेजूचे मधुर नाम, जेजूचे मधुर नाम, जेजूचे मधुर नाम, जेजूचे मधुर नाम. काळजांचा मोडांचा जेजू ते तुझे नाम. काळजांचा मोडांचा, काळजांचा मोडांचा जेजू ते तुझे नाम. येया सरू मेळुया, एकसावन गाऊया जेजूचे मधुर नाम, जेजूचे मधुर नाम. सुखांचा, दुखांचा, सुखांचा, दुखांचा उबारता हांव तुझे नाम. सुखांचा, दुखांचा उबारता हांव तुझे नाम. येया सरू मेळुया,
मधुर नाम येशूचे मधुर नाम हर एका उस्वासात हर एका उस्वासात उद्गारता हांव तुझें नाम हर एका उस्वासात उद्गारता हांव तुझें नाम सगळ्यांनी गावांत सगळ्यांनी गावांत गाजोवपी तुझें नाम सगळ्यांनी गावांत गाजोवपी तुझें नाम येया सगळे मेळुया एकचावर गाऊया येशूचे मधुर नाम येशूचे मधुर नाम येशूचे मधुर नाम येशूचे मधुर नाम मगळ बाबडीनो विजवी फिरगजनो तुम्ही हांगासर आयल्यात आनी आज आमी समुदाय विशयांत नियाळ केलो मगचनो ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आमच्या फिरगजेंत आसल्यार आमच्या पैकी सबार जाणां ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या जमतीक वचनात कारण विविध जावं पुरो मगचनो हर एक लागीं एक इंट्रस्ट आसल्यार मात्र तांचो भाग घेवंक जाता म्हज्या जिवितांत सांगचें जाल्यार हांव सेमिनरिस्ट जावन आसतना म्हाकाय ल्हान क्रिस्तांव समुदाय थंय एलर्जी आशिल्ली संडे मिनिस्ट्रीक फिरगजे गेल्ल्या वेळार थंयसर सांजेर ल्हान क्रिस्तांव समुदायाक वचूंक आसल्या वेळार हांव ल्हान क्रिस्तांव समुदाय वचूंक आळसाय करतालो सांजेर 3 वरार 3:30 वरार जमत आसताली दनपारां दुकरामास खावन जेवल्या उपरांत सांजेर जमत वचूंक इल्लें कश्ट अशेंच सबार फिरगजांनी हांव आशिल्ल्या वेळार ल्हान क्रिस्तांव समुदायाक हांव सडीत गामान दिनातलो आनी पालदान फिरगजेंत हांव रिजन्सी करच्या संदर्भार थंयसर वाड्या जमत आसल्यार सबार लोक थंयसर नवी इगर्ज पळोवंक हांव रिजन्सी करता आसतना नवी इगर्ज उक्तावण जाल्ली आनी मदर तेरेसाची इगर्ज पळोवंक येतालो आनी हांव ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या जमते वेच्या बदलाक थंयसर आयिल्ल्या लोकांक इगर्जे विशयांत सांगूंक आनी पाद्रापा लागीं सांगलें हांव जमते वचना हांगासर लोक येता तांकां हांगासर इगर्जे विशयांत शिकोवन दिवंक रावता एक्चुअली म्हाका जमते वचूंक मन ना ती चुकोवन काडूंक नीब जाय म्हणल्या खातीर हांव तशें करतालो पूण म्हाका देव कोण जावन हांव आंबेंबळ फिरगजेक गेल्ल्या वेळार थंयसर म्हाका कळ्ळें ल्हान क्रिस्तांव समुदाय कित्याक गरज आतां ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो डिरेक्टर बाप वाल्टर सोस आतां शक्तीनगर फिरगजेचो विगार आनी आमच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो डिरेक्टर तो विगार जावन आसल्या वेळार ताच्या 7 वर्सांनी थंयसर सगळी फिरगज ल्हान क्रिस्तांव समुदायान ताणें बांदून हाडिल्ले सगळे मिसाची लितुर्जी फिरगजगारां चलोवन व्हरताली म्हणजे वावर्ताची प्रार्थना अर्गां उले प्राचिताचे उले फिरगजगार बरोवन तयार करून फिरगजेंत करतालीं भुरग्यांचे मीस सकड भुरगीं मागणी बरोवन तयार करून ती मागणी करतालीं आनी सकड एक्टिविटी सकड चाटवाटक्यो हे ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या केंद्रीत जावन थंयसर चलताले आनी तवळ म्हाका समजलें की जर ल्हान क्रिस्तांव समुदाय फिरगजेंत जिवाळ आसा तर फिरगज चलोवन व्हरूंक सुलाभ जाता देखून त्या दिसा तो म्हाका ल्हान क्रिस्तांव समुदाय ते म्हाका व्हरती अभिरूच सुरू जाली आनी त्या दिसा जावन आज पर्यंत ल्हान क्रिस्तांव समुदायाक जमतेक हांव वेता आनी खंयसर शिकोवन दिवंक तरबेती दिवंक आसल्या वेळार हांव ल्हान क्रिस्तांव समुदाय तरबेती दिवंक म्हाका व्हरतो संतोश भोगता म्हाका ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत 7 मेडाचें विधान मात्र न्हय ताच्या संगता दुसरो वांटो म्हणजे सूख दूख वांटून घेवचो बागी आसा जायत्या जाणांनी म्हणचें आसा मागण्याचे आमी म्हणटा मागण्या समज म्हणचें आसलें पयलें काल 7 मिनटाचे मागणे मात चलयताले पूण आतां मागण्या समज म्हणच्या बदलाक
ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची जमत SCC मिटींग आमी म्हणटा आनी हातूंत 2 भाग आसात. पयलो भाग 7 मिनटाचें विधान, दुसरो भाग सूख दूख वांटून घेवचें. आनी हांगासर फकत 7 मिनटाचें विधान आमी चलयल्या पावना भागार दुसरो भाग थोडे खेळ, क्विज, जल्म दीस, उल्हास पटोवचें आनी मनोरंजन आमी केल्ल्या वेळार टिचर्स डे, चिल्ड्रन्स डे, प्रायवंतसो दीस आमी वाड्यांत आचरण केल्ल्या मुखांत्र वाड्याचो एकवट माया मोग सोडटा. आनी मोगाचो प्रत्येक जावन देवाचे उतर आयकून नियाळ करूंक आमकां व्हरतो अवकाश. कित्याक की म्हळ्यार फिरगजेन आयतारा मिसाक आमी येता. व्हड लोकांचो जमो थंयसर आसा आनी ह्या जागान देवाचे उतर वाचून नियाळ दिल्यार थोडे फावटी आमच्या मोतीक वचना, आमची मोत खंय खंय गुंवता. वाड्या जमतींत फकत आमचे शेजारी मात्र सांगाता मेळटा. म्हजो एकलो फ्रेंड, म्हजो मोगाचो मनीस थंयसर देवाचे उतर वाचता तर आमकां आयकोवया म्हूण भोगता आनी देवाचे उतराचो अर्थ आमकां समजता. आनी प्रत्येक जावन आमचे देवाचे उतर आमी वांटून घेतल्या वेळार पेल्याक फायदो जाता. हांवें समुदायाच्या विशयान शिकोवन दिता आसतना एक गणित सांगचें आसा. म्हज्या जिवितांत घडलें आनी त्या गणिता मुखांत्र म्हाका ल्हान क्रिस्तांव समुदाय थंय सडीत अभिरूस म्हाका उदेल्या. हांव एका फिरगजींत आसतना एक ल्हानशी पंचायतकी करून म्हाका आपयलें. धाकटो पाद्राक देखून धाकटी पंचायतकी करून म्हाका आपयलें. व्हडल्या पाद्राबाग व्हडले पंचायतकी, व्हडले समस्या. म्हाका धाकट्या समस्या आपयला. हांव गेलो आनी थंयसर वेच वचून पळयता आसतना 2 कुटुंबां मदें मार्गा खातीर झगडें. एकलो म्हणटा मार्गाक 4 अंडी करूंक सोडिना आनी एकलो म्हणटा मार्गाक 4 अंडी जाय पावसांत उदक वळना जाल्यार मारप पाड जाता. दोगांयचे मदें झगडें जावन कोर्टांत केस पुरा जाल्ली आनी पवित्र पुस्तक सांगता तूं कोर्टाक गेल्यार पयशाक पयसो फारीक करना शिवाय तूं फाटी येनाय. आनी ह्या वेळार कांय पंचायतकी करून कोर्टाची केस फाटी काडन समो करूंक जाल्यार बरें म्हणले खातीर एक उलोवन पंचायतकी करूंक दोनी कुटुंबां लागीं सपरेट उलोवन हांव फाटी आयलो. आनी उलोवन जावन फाटी आयिल्ल्या वेळार रातीक 10 वरार म्हाका एक फोन आयलें आनी म्हणूंक लागलो, फादर तुमी मार्गाक खण काडशात जाल्यार त्या मार्गांत मोडी पुरतालो म्हणून. म्हाका आयकून एका रितीचे शॉक जालो. ह्या विस्मीत भोगलें. कित्याक म्हळ्यार मार्गाची खण काडली जाल्यार मार्गांत मोडी पुरता म्हूण तो म्हणटा. कसलो मनोभाव ताचो मोगाचो न्हू. निजाय की म्हाका बेजार भोगलें. तसली कठोर उतरां म्हज्या जिवितांत कोणी म्हणलें ना आनी हें म्हाका जिरोवंक बारीक कश्ट जालें. आनी हांवें चिंतलें त्या मनशा लागीं फोन करन हांवें आनीक उलय जाय आनी म्हजो कितें म्हाका बेजाराय भोगल्या. हांवें ताका सांगून बेजाराय म्हजे पयस करचें म्हणून ताका फोन करून जोर करचें म्हणून म्हाका भोगलें. दुसरे दिसा सकाळीं ब्रेकफास्ट करता आसतनाय म्हाका मोतींच चिंतना भोंवतात. हांवें त्या मनशा लागीं कशें उलोवचें, ताचे लागीं रिवेंज कशें काडोवचें, ताकाय हांवें बुरशी जाय म्हणली एक चिंतप. तुमकांय तशें जाला जावंक पुरो. कोणीय तुमकां गाळी दिल्ल्या वेळार, जोर केल्ल्या वेळार, कांय बरें काम करता आसतना वायट आयकूंक मेळ्ळ्या वेळार तुमकांय राग येता आनी तो राग कसो काडचो म्हणून तुमी प्लॅन करतात. तशेंच म्हाका भोगलें दनपारां जेवणा वेळार, दुसरे सांजेर जेवणा वेळार म्हज्या मोतींत समाधान ना. हीच चिंतना गुंतात. एका रितीचें स्पीच म्हज्या मोतींत तयार जातालें. मोबायलार फोन कर तो कुवेट जावन फोन केलें ताचे लागीं उलोवप येत म्हणून. जर तो लागीं आसलो तर बायकार वचून ताका मेळोन ताचे लागीं उलयता आसलें. कुवेट वचूंक म्हाका कश्ट न्ही गे. देखून फोनारच कशें उलोवचें म्हणलें स्पीच म्हज्या लागीं रेडी जावन आसलें. अशें मोतींत एक घुसपोड गोंदळ आसलो. मोतींत समाधान ना मोगाचें न्हू. 2 दीस जाले आनी 2 दिसा सांजेर एक वाड्या जमत आसली आनी हांव वाड्या जमतीक गेलो आनी वाड्या जमतींत 5व्या मेटार काळजांत भोगल्लें वांटता आसतना एकली स्त्री म्हणूंक लागली, म्हाका एका मनशान म्हजें मन दुखयलां. म्हाका जायते बेजाराय दूख भोगता. हांवें त्या मनशाक बोगसी जाय म्हणून म्हाका देव सांगता म्हणूंक लागली. मोगाचें न्हू. त्या घडये म्हज्या मतीक चिंतप आयलें, हांवें कित्याक त्या मनशाक बोगसूं नजो. आनी जमत जावन फाटी आयिल्ल्या वेळार हांवें बोगसूचो निर्धार केलो. त्याच घडयेंत हांव न्हू म्हज्या मतीक समाधान आयलें. एका रितीचे रिवेंजफूल थिंग्स ताका हांवें कशें जोर करचें, म्हजो राग बेजाराय कशें वोंकून काडचें म्हणलें चिंतून आसलो. कित्याक हांवें बोगसूं नजो म्हणलें चिंतप आयिल्ल्या वेळार मोगाचें न्हू. हांवें ताका बोगशिल्ल्या वेळार ताका हांवें फोन करूं ना. हांवें ताचे लागीं कितें म्हजे बेजाराय सांगूंक वचूं ना. ती मॅटर थंयच सोडली. म्हज्या मतीक समाधान आयलें.
आनी त्या दिसा म्हाका समजलें मोगाच्यानो आमी आमच्या काळजांत भोगुल्ले वांटिल्ल्या वरवीं फकत आमकां बरेंपण जाता मात्र न्ही हेराच्या जिवितांत बरेंपण जाता आनी फकत जेजूच आमच्या इश्टा मुखांत आमच्या वळखीच्या मनशां मुखांत आमचे लागीं उलयता आमी सडा वचूनचे जेजू दिश्टीक पडून आमकां मेळाचे जेजू स्वप्नांत येवन आमकां सांगाचे तशें जेजू सुलाभेर येना मोगाच्यानो आमच्या शेजारा मुखांत आमच्या इश्टा मुखांत जेजू लागीं जेजू आमचे लागीं उलयता आनी तें आमी समजोवन आमी देवाचें उतर नियाळ करून आमच्या कुटुंबांत जियोंक जाय तेच प्रमाणे व्हडा जमतींत सेवा आसा ती जे कितें सेवा आमी करून आमचो समुदाय बळवंत करूंक घट करूंक आमकां साथ जाता सांगाताच निमाणे मागणे स्वंत प्रार्थना थोड्यांक आमकां मागणे करूंक कळी नासल्या वेळार ह्या 7 मिनटाच्या विधानां वांटेली जावन एक वाक्यान मागणी करून आमी स्वंत प्रार्थना केल्ल्या वेळार आमकां ल्हानकुचो समुदायांत क्रियाळ रितीन वांटेली जावंक साध्य जाता देखून मोगाच्यानो समुदायाच्या वर्सा आमच्या फिरगजेंत ल्हानकुच जावं समुदाया विशयांत आमी चडीत गमन दिवया आनी समुदाय बळवंत करूंक जिवाळ करूंक आमी प्रयत्न करया म्हयन्याक एक जमत 1 घंटो आमी देवा खातीर दिवन आमी समुदाय बळवंत करया देखून आमच्या पूर्ण शेतांत हरी एक नोवेन 9 दिसाचें नोवेन आनी सकड संभ्रम ह्या वर्सा समुदायाच्या विशयांत आमी केंद्रीकृत केला आसता ह्या संभ्रमांत तुमी वांटेले जाया आनी नोवेनांत वांटेले जावन समुदाय बळवंत करूंक आमी हर एक दीस प्रयत्न करया आतां आमी गीत गावया थानू मना वा अर्पिसुवे देवा अर्पिसुवे देवा ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹರಸು ದೇವಾ ತನುಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹರಸು ದೇವಾ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಜೀವರೂಪ ಕೊಟ್ಟೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನಿಟ್ಟೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ದೇವಾ ಬಂಧು ಬಳಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ದೇವಾ ನನ್ನದಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ವವು ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ ನನ್ನದಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ವವು ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಸಾಗು ಹರಸು ಯೇಸು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಸಾಗು ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹರಸು ದೇವಾ ತನ್ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹರಸು ದೇವಾ भगवान आमी सर्दी मेघालया पर्यंत आमी सोम्याकर गांवकळाप दिलें समुदाया विशयांत आमी नियाळ केलो आनी आतां हे नोवेन सोंपोवन आराधन सोंपोवन घरावेच्या संदर्भार सोमयाचो आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर प्रत्येक रितीन मागया मोगाच्यानो आमचें समर्पण सोम्या मुखार आमी करया आमच्या जिवितांत जायते समस्या आसात जायते कश्ट आसात ताका पर्याय जेजू मात्र दिवंक शकता जेजूचेर आमी पातयेनी दवरया आमचे सर्व समस्ये ताच्या पांया तळ आमी दिवया आमच्या सर्व गरजा खातीर मागया जेजू आमकां बेसांव दिता आनी आमचे समस्ये पयस करता जेजूच्या परगट जिनिये वेळार जायते आवयो आपल्या भुरग्याक जेजूच्या पांया तळा हाडले जेजूचे बेसांव घेवच्याक मोगळा जेजू तेच बरें आज आमी सर्व तुज्या पांया तळा दिंबेर आसाव तुजे आशिर्वाद घेवच्याक
जर तुझे बेसांव आमचेर आसा आमकां वायटांतली सुटका मेळटा, आमकां बरी भलायकी मेळटा, आमचें जिवीत नंदन जाता. मंगळा सुमया सर्वांचेर तुझे बेसांव घाल. बडा बाबार्थान पातयेणेन नोवेनांत वांटेले जावंक आमी हांगासर आयल्या. आमचे समस्ये पिडा शिडा तूं उणें कर, आमच्यो गरजो जारी कर, आमच्या मतीक समाधान दी आनी समुदायाच्या वर्सां समुदायांत एकवटान जियोवंक आमकां तूं आदार दी. आमचे पिडा गूण कर समया, आमकां बरी भलायकी दी समया, आमकां तुज्या बेसांवांनी भर. चलो प्रत्येक जण आमी मागया आमच्या पुणशताचे मुख्य कार्यक्रमा पासत 9 दिसाचे नोवेर सामुहीक काजर कंप्रेसो आयतार बेसपर समुदायाचो दीस आनी वार्षिक फेस्त ही सगळे कार्यक्रमा देवाच्या आशिर्वादान बरे जावचे बसत आनी ह्या व्हडा संख्यान यात्रेकन तूं भाग घेवन असो फायदो जोडूंक आमी सक्रामेंत जेजूची कृपा मागया. सक्रामेंत जेजूचे बेसांव घेवच्याक आमी गावयांक येत येद्या व्हडा सक्रामेंताक. येद्या व्हडा प्रार्थुया. हे देवा बेची सक्रामेंताका तुज्या कश्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे चळवळीचो फळ सदांच आमचे दी आमी बगी सारको. तुज्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन.